लोकसभेची वेंचणूक आशिल्ल्यान सध्या राजकीय पक्षांनी कार्यकर्त्यांची भरती चालू आसा. कांय जण मोजक्याच लोकांक घेवन प्रवेश करतात जाल्यार कांय जण कार्यकर्त्यांची फौज घेवन प्रवेश करतात. शेनवाराक गुढीपाडव्या दिसा निमतान सत्तरीचो रणजीत सिंग राणेन आपल्या कार्यकर्त्यां बरोबर गोंय प्रदेश काँग्रेसींत प्रवेश केला. सत्तरीन चडशा लोकां कडेन जमनीची मालकी ना आनी ती मेळोवपा खातीर आमचें काम चालू आसा. काँग्रेस पक्षाक सामान्य मनशाचे त्रास खबर आसात आनी ते सुटावे करपा खातीर काँग्रेस पक्ष सत्तेचेर येवपाची गरज आसा म्हूण आमी काँग्रेसींत प्रवेश केला अशें रणजीत सिंग राणेन प्रवेश करतकीच पत्रकारांक म्हायती दिली. बाबर रणजीत जयसिंगराव राणी जे तांचो बापूय आदलो आमदार आनीक ते स्वताक वेगळे वेगळे संस्थां कडेन जोडलेले आसात, वेगळे वेगळे समाज सेवेक गुंतलेले आसात. ते चेअरमॅन जावन आसा ज्ञानसागर एड्युकेशन सोसायटीचे आनी मेंबर ऑफ भुमिपुत्र संघटना. राजकीय क्षेत्रांकूय ताणें वेगळे वेगळे काम केलें. हाचे पयलीं कॉन्टेस्टूय केल्लें, सायजेबल वोट्सूय ताणें घेतलेलीं. ते आयज बाब रणजीत राणे ताचे बरोबर एडवोकेट बालचंद्र मयेकर आनीक इतर सगळे वांगडी प्रामुख्य जे लिडर आसात वाळपय मतदारसंघांतले ते आयज गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीक रितसर ते जॉयन करतात. पयलीं ते आपले फॉर्म आमच्या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आनीक वाळपयचे ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब दशरथ हांचे कडेन आपले फॉर्म ते सुपूर्द करतात. आमचे जॉईन जाल्ले बाब रणजीत राणे हांचे कडेन मागता की आपली What is going on today in India and Goa also? The fascist ideology is coming forward, so we should come together and we should fight against that fascist ideology. So here is a party with secular and which will bring all the religions, all the people together. Whereas the opposition party which is dividing people, that is bad to this country. आनी हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की आयज सत्तरी सारक्या भागान आमचे खुबशे आमचे प्रश्न आहात. You will be surprised to know that 98% of the people don't have their ownership. So for last 50 years my father was also fighting that they should get outright ownership. Now government is owner and people are their encroacher. It is a tragedy. So I am for absolute ownership of the people. सो हांव एक बारीक लोकांचो, सर्वसामान्य लोकांचो आवाज आसा. आनी जी काँग्रेस पार्टी सदांच बारीक लोकांची, अडल्या नडलेल्यांची आनी सगळ्यांक अशें दिसता की सगळ्यांक घेवन वचपी पार्टी. आयज गरज आसा तिचे हात आमी बळकट करपाक. कित्याक आयज तें जर जालें ना जाल्यार दुसऱ्यो जी शक्ती आसात विघटनवादी शक्ती त्यो फुडें सरतल्यो. की जेका आमी लास्ट टायम काँग्रेसचो म्हणून दिलो निवडून तेणी पार्टी आमची वेकेट केली. पण पार्टी अशी आहा की पार्टी पारंपारीक अशी वोटींग आसा आनी आमचेर आयज वरद आसता. हांवें तेंचेय ब्लेसींग घेतलेलें आसा. प्रताप सिंग रावजी राणे तांकां आयज देवळान म्हाजी भेटाभेट जाली. आपूण जरी प्रत्यक्ष हांगा ते पावूंक शकता नासले जाल्यार म्हाजें फूल ब्लेसींग तुमकां आसा. सो तेंच्यांनी जे प्रिंसिपल हांगासर लेड केल्ले आसा की एक जंटलमॅन वीथ डिफरंट हें म्हणजे कितें आसा, दे आर लॉयल टू पार्टी. तें मिशन घेवन हांव लास्ट पर्यंत तुमकां सांगूं शकता की आय बिलीव द लास्ट पर्सन म्हणजे कितें हांव काँग्रेसीन जो रावतलो तो सगळे प्रिंसिपल आनी लास्ट पर्यंत हांव काँग्रेसीन आसतलो हें तुमकां हांव सगळ्यांक सांगता.